गोंयान एक्सायज कायद्या प्रमाणे जर तर रेस्टॉरंटान जर तर लिकर लायसन घेतलो विकपाक रिटेल, जाल्यार रेस्टॉरंट म्हणटे पयलीं आसपा जाय. पयलीं रेस्टॉरंट म्हणटे आसपा जाय, तें दाखोवचें पडटा आनी तें आसलें जाल्यार लिकर लायसन मेळटा. आतां ह्या केसीन मजा पळयात, 30 डिसेंबर 2020 ती एका मनशाचें आधार कार्ड तयार करता. एक मनीस, एक फेक मनीस तयार जाता 30 डिसेंबर 2020. 31 डिसेंबर 2020 म्हणजे नेक्स्ट डे, 30 तारखेक आधार कार्ड जाता, नेक्स्ट डे तो मनीस गोंया येता आनी स्टॅम्प पेपर घेता आपल्या नांवार. एफिडेवीट फायल करता. कितें म्हणून की आपूण रेजिडेंट ऑफ हाऊस नंबर 452 भोवतो वाडो आसगांव. एफिडेवीट करता आनी लायसनाक एप्लाय करता, एक्सायज लायसनाक. आतां मजा पळयात, एक्सायज लायसनाक तो एप्लाय करता सेयींग आपलें घर आहा म्हणून, रेस्टॉरंटा म्हूण न्ही, आपलें घर आसा म्हणून. आनी मजा अशी की हें जें एफिडेवीट आहा तें नोटरायज ना, प्लेन एफिडेवीट, नोटरी केल्लें ना. सो एक्सायज डिपार्टमेंट विदाउट नोटरी ताजें एफिडेवीट घेता. तें एफिडेवीट ताका एका म्हयन्यान रियलायज जाता की ताणें हांगा 1200 स्क्वेअर मिटराचो उल्लेख केला पयल्या एफिडेविटान. दुसरें एफिडेवीट तो घालता जातून ताका कळटा की 300 स्क्वेअर मिटर बिल्टअप आनी 900 स्क्वेअर मिटर ओपन स्पेस. सो आनी एक एफिडेवीट तो घालता 2 फेब्रुवारी, ऑलमोस्ट एका म्हयन्यान, की थंय 900 स्क्वेअर मिटर ही लायन एड जाता. हेंय नोटरायज ना. ह्या डॉक्युमेंटाचेर एक पुलीस रिपोर्ट तयार जाता 22 जानेवारी 2021 पुलीस रिपोर्ट येता आनी पुलीस रिपोर्टान क्लियर मेन्शन आसा की हो मनीस गोंयान रावना आनी हो मनीस ज्या आधार कार्डाचो एड्रेस आसा बॉम्बे, विले पार्ले ईस्ट, तो म्हणटा पुलीस रिपोर्ट की हो मनीस विले पार्ले ईस्टान रावता आनी गोंयान रावना. व्हेरी इम्पॉर्टंट पुलीस रिपोर्ट. एक्सायज डिपार्टमेंट स्टील निग्लेक्ट्स दीस पुलीस रिपोर्ट आनी ताका एक्सायज लायसन्स दिता, 2 सेपरेट दिता एक्सायज लायसन्स. एक फॉर इंटरनॅशनल लिकर आनी एक फॉर इंडियन मेड लिकर. एक फॉरेन लिकर आनी एक इंडियन मेड लिकराक ताका लायसन्स दिता, एक्सायज लायसन्स. सो वायलेशन पयलें म्हणटा तें एक रेस्टॉरंट नासतना लिकर लायसन दिलें. दुसरें, जो मनीस गोंयान नाच, पुलीस रिपोर्ट सेज, ताका तुमी लिकर लायसन दिता. तिसरें, एक जालें आमचे तो गोंयान रावना. दुसरें, पुलीस रिपोर्टान क्लियर आसा एक्सायज डिपार्टमेंट नोटरायज करना आसतना एक प्लेन स्टॅम्प पेपराचेर एफिडेवीट घेता आनी लायसन इशू करता. आतां मजा पळया, व्हिडिओ तुमी पळयलो की ते इंटरनॅशनल फूड सर्व करता म्हणून. आतां दुर्दैवान कितें जाता, बाबडो तो मनीस जो आसा पळय तो 15 मे 2021 बाबड्याचे ही इज नो मोर इन दीस, आय मीन ही डायज ऑन 17 मे 2021 हो मनीस बाबडो मरता. ही ताजी डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबय ईस्ट वॉर्ड. ही ताजी डेथ सर्टिफिकेट. आतां मजा पळया फुडली. 22 जून 2022 भूत येता ताचें गोंयान. जशें आमचे युरी बाबान सांगिल्लें घोस्ट एअरपोर्ट याद जाता आसतलें तुमकां. जे हें सरकार पळय घोस्ट एअरपोर्ट, जे 56 घोस्ट एअरपोर्ट जे ह्या देशान जाले, तशें ह्या मनशाचो घोस्ट, कित्याक तो 21 मे 2021 बाबडो गेलो. 22 जून 2022 ताजें भूत गोंयान येता. पळय हें भूत, आनी ताजें भूत येता आनी सायन करता ताज्या बिएफआर. एक्सायज डिपार्टमेंटाक रिन्युअल लायसन मागता. केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया. सरकारान हाजेर क्लियर येवचें पडटलें.